आम्ही आज वेदांताचे कामगार भाव हांगा मेळटा कित्याक काल राती एक इन्सिडंट जाला जो इन्सिडंट म्हणजे ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो. सो आमी हेका सारको अपोज करता कित्याक खूब वर्सांसून मायनींग बंद आसली आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गव्हर्मेंटाचे की तेंच्यांनी ही मायन परत चालू केली. आता मायन सुद्दां चालू जाली जाल्यार जे नॉर्म्स आनी कितें घातला जे परमिशन दिला ते परमिशन फॉलोअप करून ट्रान्सपोर्ट चालू आसलो. ट्रिपी कमी जाताल्यो तरी पूण ट्रान्सपोर्ट चालू आसलो. आयज म्हाजे ट्रककार भाव जावं म्हाजे कामगार तांकांय पोटा पाण्याची सोय जाल्ली, पूण काल जे कितें जालां तें वेवस्थीत जावंक ना आनी हांव म्हाज्या सगळ्या कामगाराच्या वतीन हेंचो निशेध करता. टोटल नॉर्म्स सगळे परमिशनां जी आमकां DMGन दिली ती फॉलोअप करून आमी हो ट्रान्सपोर्ट चालू केला. दुसरी गजाल जे म्हणटा की रातचो ट्रान्सपोर्ट जालो जाल्यार आमकां न्हीद मेळना. हेज्या पयलीं रातचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसलो. हेज्या पयलीं रातचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसलो तेन्ना जे भुरगे आयज भायर आहा ते कामाक आसले आनी ते ट्रान्सपोर्टाक एवेलेबल आसले. पूण काल कितें जालां तें बरोबर दिसना म्हाका कित्याक तें सारकें न्हू. आनी गव्हर्मेंटान जे आमकां एक सपोर्ट दिला आनी तशें आमी फुडें गेल्या ट्रान्सपोर्ट केला. हो ट्रान्सपोर्ट समज जर चालू जायना आनी हो माल समज जर वचना जाल्यार आमचे बिचोले जी उदरगत जावपाक जाय ती उदरगत जावची ना. आमचो फंडामेंटल रायट जी रातची 8 वरां न्हीद मेळोंक जाय जाल्यार फंडामेंटल रायट आमकां आमचे लायव्हलीहूड चलोवपाकूय मेळोंक जाय. समज जर कामूच ना जाल्यार आमचे लायव्हलीहूड कशें चलतले. कित्याक हांगासर जे भुरगे आहा जे कामगार आहा ते फर्स्ट सेकंड थर्ड करता. सो तेंचोय फंडामेंटल रायट आहा तांकांय काम मेळोंक जाय. समज जर तांकां काम मेळना आनी तांकां घरा बसयले जाल्यार कोणाचे फंडामेंटल रायट हांव मानता. पूण फंडामेंटल रायट समज जर आसा जाल्यार तो सगळ्यांक आहा. आमचो लायव्हलीहूड चलोंक जाय. आमचो समज जर लायव्हलीहूड चलना जाल्यार ताका फंडामेंटल रायट म्हणिना. आनी हांव एक सांगता, हांव हे 2 दिसांक CMाकूय मेळटलो, दोनी MLAकूय मेळटलो. वेळ पडल्यार आमी गव्हर्नराकूय वयतले, गव्हर्नरा कडेन आमी वयतले. कित्याक ही EC आहा पळय ही सेंटर गव्हर्मेंटान दिल्या आनी कायदेशीर दिल्या. ही कायदेशीर मेळयली आमकां परमिशन आहा. हांगासर कांय भेदभाव ना. रात्रीर वचपाक टायम लागचो ना. समज जर तुमकां दिसता की बाबा हो रातचो ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो, आयज म्हाका एक कळना रमेश गावसाचें कसलें काम आहा. रमेश गावस खंयसर आहा, रमेश गावसाक कितें इफेक्ट आहा, रमेश गावस कित्याक आयज थंय मिटिंगेक पावलो. रमेश गावसाचें कितें आहा, थंय कितके लोकल मनीस आसले आनी कितके भायले मनीस आसले. जो ट्रान्सपोर्ट हाडोवपाक कितके लोकल आसले कितके भायले आसले. रमेश गावसानूय समजून घेवपाक जाय की बाबा कितें करता तें वेवस्थीत कर. लॉ एंड ऑर्डर समज जर तुमी हातीन घेवंक शकता जाल्यार आमकां टायम लागचो ना ते घेवपाक. म्हजें नांव सिद्धेश परब, गांवकारोडा बिचोले, वेदांत कंपनीन कामाक आसता. जे कितें राती प्रसंग घडला आनी ह्यान पयलीं घडलेला
तो सुक्षमुक्ष लावन फाटले फावट सीएमान तोडगो काडून जो हायकोर्ट थंयसून ऑर्डर जावन कंपनीन आपले कायदेशीर हे दुसरं हे काडून आपलो ट्रान्सपोर्ट जावंक जाय म्हणून परमिशन घेवन हे सगळे कायदेशीर केल्लेले आहा. मात हांगा कोणाक कामगारांक नाल्यार लोकलांक कितें इश्यू आसतलोच, प्रश्न ना. मात तेजेर तेन्ना जे कामगार आसले पळय तांकां 2 चान्स दिल्ले कंपनी, तरी आसतना येवंक ना. तरी आनीक कितें दिवपाक सोदताली कंपनी, ते नाका म्हणटा. कामूय हें करूंक सोदिना, काम मदीं मदीं बंद करता. लास्टाक प्रश्न कसो येयला, आतां जे कामगार आहा बिचोले कामाक, जर ट्रान्सपोर्ट जायना जाल्यार कामगारांक तरी कंपनी कित्याक दवरतली? आमचो जो पोटाचो प्रश्न आहा पळय तो कोण सोडयतलो? आमकां काम ना म्हणटा. प्रायवेटात जर चालू केला गव्हर्मेंटान, एक जो कोण तरी पोट भरता जाल्यार आमी फाल्यां जर बंद जाल्यार आमी कितें करपाचें? रमेश गावसाच्या घरा वचून बसपाचें? कित्याक उलोवंक तिडकी येता, पोट तिडक. आमकां जी मायन बंद आसली 12 जून आयज खंयसर तरी चालू जाल्या, फुडें दुसऱ्यो खंयच्यो मायनी चालू करूंक सुद्दां भियातले. रमेश गावसाचें घर भरलेलें आहा आनी आमचें घर खाली जाल्लेलें आहा. आमी सगळे कामगार बायल भुरग्यांक घेवन रमेश गावसाच्या घरा बसतले. तो आमचेर कितें जर एक्शन जाली कंपनी जाल्यार रमेश गावसाच्या घरा वचून बसतले.